नमस्कार. आज ही रघुनंदन मागीरमध्ये रांची जाल्यार तेंगेल एक लिव्हिंग लेगसी म्हणटाची नॅचरल आईस्क्रीम तशी जी क्रिकेटा खातीर मोग तशी जी विंगड विंगड तेंगेल एक लायकींग असेल तेंगेल बिगेस्ट एसेट कसो असेल मागीर टेस्ट बड्स म्हणटाची म्हळ्यार रुची जिबे रुची. Those taste buds defined the real flavor of what Naturals has turned out to be today. At Tawali, Anil Desai Mohan Sangivari, you can do a lot of marketing, but like a product core kalari, the product that Zaukashi Ruchi, that product that Zaukashi ingredients, that the select culture. Yes, a core competence, interest area. तशें आसतना त्यांनी एक सामान्य परिस्थिती देखून वयर येवन इतले सकडी व्हड एक ब्रँड करून त्या ब्रँड करता करता आमगेल तेंगेल समाजाक तेंका कोण कोण हेल्प केलें ते विसर नासले त्या समाजा खातीर त्यांनी कितली दान केलेलें आसा. त्यांनी केलेलें दान हांगा कोणाकय वचना, हांगा कोणाकय सांगय ना आशिल्लो आनी त्यांनी आजी रिक्वेस्ट केला आमी सांगूनच जावं म्हणून. जाल्यार असेल एकय घरा हाऊस होल्ड ना बॉम्बे आसच्या पुरो, गांवां आसच्या पुरो, विंगड विंगड क्षेत्रां आसच्या पुरो, खाली आमची गेल म्हण न्हय बाकी समाजाक तांणी मस्त हेल्प केलेलो आसा. तेंगेल एक क्वॉलिटी म्हण येता. त्यांनी एक 10 वर्सां चेडा लागीं उलयत आशिल्लीची एक 75 year old पर्सना लागीं उलयत आशिल्लीची आनी सेम अफेक्शन सेम कसं म्हणटाची एक वेव लेंथ घेवन एक मनशा लागीं घेवन तशें करून उलयत आशिल्लीची. त्या एक विशय आनी मुखार आमकां मेळचना म्हण दिसता. जाल्यार तेंगेल चेडवांक त्यांनी लागीं दुखून तेंच्या चेडवान पळयला तेंगे ल्हानपण कशी एक वेव्हार केलेलो आसा, तेंगे ल्हानपण कशें एक समाजात चल्लेलें आसा तेच गुण तेची तेंकां देवान तेंकां तेच सामर्थ्य दिवका तें दिलां ऑलरेडी जाल्यार आनीक एक दिवका. The road ahead is even more interesting आणि त्यांनी लायक करून तेंगे लेगसी मुखार व्हरका तेची रघुनंदन मामा एक सगळ्यांत थोड एक ट्रिब्यूट आमगेल तर्फे त्यांनी केल्लेलें तेंगेल कसं लायफ हा त्यांनी कसं केल्लेलं आसा त्यांनी तेंगे लायफान तूं कशी चल्लेलो आसाची त्या आमी इनकॉर्पोरेट करून आमगेल जिवनांत इनकल्केट करून आमी कशी येता वचका तेंगेल फुटस्टेप्सांनी हेज्या पय शॉर्ट ट्रिब्यूट रघुनंदन मामा खंयचेय ना. या म्हणून हांव GSB सेवा मंडळातर्फे ना त्यांनी 15-20 वर्सां वयर तेंगेल जॉईंट कन्व्हिनर आशिल्लीची तेची पदारी आमी श्रीनिवास रघुनंदन कामत मामा नॉमिनेट केलेलो आसा. त्यांनी त्या पदार राबुका तेंगेल फॅमिली लेगसी कंटिन्यू करका तशीच ही समाजा येवन एक्टिवली समाजा खातीर कॉन्ट्रिब्यूट करता तनू मना आनी धन तिन्ही हेजेन कॉन्ट्रिब्यूट करता. त्यांनी आमगेल समाजा मेन स्ट्रीम येवन आता तुम्ही पळयलाच त्या व्हिडिओ सोम्यान इतलो उदासान तेंगेल फॅमिली खातीर प्रसाद काण दिलेलो आसा. या आजी न्ही 1991 की 2 तुमकां उडगास आसा रघुनंदन मामान म्हाका सांगिल्लें तेंगेल फॅक्टरी घालतात जाल्यार सोम्यान एक प्रसाद मात दिलेलो तेंकां व्हडना. रघुनंदन मामा रडत आशिल्लो तेन्ना सोम्यान म्हाका कशें करचें म्हूण वतना सोम्यान एक प्रसाद काण दिलेलो. त्या आजी खंय थंय वचून एक ब्रँड जमला म्हणून सगळ्यांनी एक दृश्टिकोन आसा तशीच सोम्या लागीं ह्या सगळ्या जाता त्यांनी सोम्याला येवन आतां वालकेश्वरा येवन प्रसाद घेवका सोम्यान तेंका परिपूर्ण आशीर्वाद केलेलो आसा. तशें आसतना आमगेली एक विनंती तेंगेल्या कसं म्हळ्यार त्यांनी समाजा दुखून दूर वचच्यानच आनी गेला येवका आनी जावं तितले आमची गेल्या त्यांनी क्रिकेटा आनी मस्तीन म्हणलं आसा म्हाका जाल्यार आनी थोडे सोशल फंक्शन जावन तूं चातुर्मासा वेळारी त्यांनी येवन पार्टिसिपेट करता म्हणून रिक्वेस्ट आसा. तशीच आज तेंगेल्या फॅमिलीक अन्नपूर्ण मायक देवान एक शक्ती दिवका ह्यातल्यान शोकान भायर येवन आनी मुखारी अशी जीवन हेच्या पेक्षा लायक जीवन कोरता तशी हें हांव लोन उचलता.